बाबा भयणीनो, जेसू मुखार आमी आज हांगासर आसा. उड्यार पार जेसू थोड्याच घडयांनी आमच्या मदें येता आनी त्या उंड्यार पार आमच्या मदें हातराच्या जेजूच्या सांगतपणांत एक वर आमी संवसारा खातीर मागोवंक करया. बाबा भयणीनो, जेजू लोकांक शिकयतालो आनी लोकांक शिकयता आसतना लोकांचे जमे दैते शंबरांनी हजारांनी ताच्या फाटल्यान येताले. ताचे ते उतार ऐकूंक, ताचे तावन पिड्याशिरींतले गूण जावंक, ताचे तावन बरेपण जोडूंक, मतीक समाधान जोडूंक सोम्याच्या फाटल्यान येताले आनी जेजू तांकां सगळ्यांक बरें करतालो. 5,000 लोकांची भूक पर्यंत ताणें थांबयली आनी कोणाकच ताणें फाटीं धाडलें ना. कित्याक जेजू थंय तो मोग आसलो आपल्या लोकां खातीर. बाबा भयणीनो, आज आमी संवसारा खातीर मागया. कित्याक आयच्या ह्या संवसारांत लोकांक जायत्या तरेची ताण आसा, भूक आसा. आज लोक मस्त कश्टांनी आसा. कितलोसो लोक आज पिडेशिरेंत वळवळटा. हेणें आयकल्यार पिडा, तेणें आयकल्यार पिडा. थंयसर कॅन्सर खंय, ताका आनी किडनीची पिडा खंय, ताका आनी कितें नाकाकार पिडा. असलें एक आयकूंक मेळटा आसतना आमकां बेजार जाता. आनी थंयसर आनी हांगासर हार्ट अटॅक जालें, तो सरलो 10 दिन जालो. अचानक खबरो आमची मन सगळें ते एकत्र भिवूंची बरी करतात. बाबा भयणीनो, आयज कितलीं जाणां ह्या संवसारांत कश्टांनी आसात. आयचो संवसार भ्रश्टाचारान भरोवन गेला. नीती खातीर लोक बुकेता, नीत मेळना. सरकारी ऑफिसांनी गेल्यार थंयसर फकत भ्रश्टाचार. कोणा कडेन पयशे आसात तांचे मात्र चलता. आजकाल चुनावणेची तयारी जावन आसा आनी ह्या चुनावणेच्या तयारेंत आमी पळयता खंयसर लोकांक पोटी मारून, लोकांक रंगाची उतरां उलोवन आमचे राजकारणी लोकांक बनयतात आनी सत लिपयतात की फकत वोटा खातीर कितें सक्कड करीत वायट असलें पुरो करतात. कितले कडेन पयसो आनी हें कितें सोरो दिवन त्या लोकांक थंयसर बुलयतात. असल्या संवसारांत आमी आसा. बाबा भयणीनो, आज आमी असल्या ह्या चुनाव पासून विशेष रितीन मागत जाय. संवसारा खातीर मागया. आज आमी पळयता आनी की रशियांतलें झूज आनी की थांबोंक ना. रशिया आनी युक्रेना मदलें आनी एका वाटेन इज्रायल आनी हमासा मदलें झूज आनी की थांबोंक ना. आनी कितें चलोन आसा आनी की संवसारान मस्त कडेन समाधान ना. थंयसर हांगा घुसपड्यो, लढाई, झगडीं चलोन आसात. आमी संवसारा खातीर मागया. उंड्यार पार जेजू आमचे मदें येता. आज सगळ्या लोकांचे कश्ट, दूख, तांची पिडा शिडा खंत घराय तांची तांचे दूख आमी जेजू मुखार दवरया, दिंडेर पडया आनी सोम्या आमचे मदें आपोवया. Holy
somia tum spiro, tum smoso goli doro. Tum spiro, tum smoso goli koro. Tum spiro, maka tum spiro, tum smoso goli koro. Saya Yesu, tum smoso koro goli. Samya maka aisha disa tum spiro. Samya, या संसारी जीवितांत हांव जायते पोटी संसारांच्या कष्टांनी म्हज्या वरेंच्या विघ्ना आनी वारांनी म्हज्या जिवितांत फुड करच्या सलवण्यानी म्हज्या आर्थीक संकश्टांनी म्हज्या आत्मीक झुजांनी समया हांव जायते पोटी कंगाल जाता जायते पोटी हांव सलवता समया जिजो या संसारात म्हजी ही दिसपटी जिणी एक झूज समया वाईट आनी बऱ्या मदलें झुजावन झुजोन आसा म्हजी कूड आनी आत्म्या मदलें झुजावन झुजोन आसा समया आनी ह्या झुजांत हांव जायते पटी सलवता जायते पटी हांव घेवन वता पूण समया जिजो या म्हज्या झुजांत हांव अस्कस जाता आनी त्या वेळार म्हाका तुजी गरज भोगता सोम्या म्हजी ही कूड जायते पटी अस्कस जातना म्हज्या कुडीच्यो ओडण्यो म्हजे ती सोडोवन येतना म्हजे ती संवसारी ओडण्यांनी आशा सरतना संवसारी आशे पयशे आनी धन दिरव्याची दैत्य आशा म्हजे ती उज जातना कुडीच्यो ओडण्यो म्हजे ती सोम्या बोळ जाता आसतना सोम्या म्हाका त्या घडये भोगता म्हजे वरवीं कांय करूंक जायना सोम्या तूंच म्हाका जाय तुजे बिणे म्हाका जिवंक जायना सोम्या सोम्या जेजू ह्या संवसारी झुजांत हांव जायते पटी सलवता संवसाराच्यो शक्ती जिखतना लोकां कडचे पयशांचे बोळ सर जाता आसतना ग्रेस्तकायेचें बोळ सर जाता आसतना अनितीचें बोळ सर जाता आसतना मनशाची वाट आनी खोटेपण सरता आसतना सोम्या संवसार गर्व अहंकार वायट हे असलें सरतना सोम्या हांव कंगाल जाता आनी असल्या वेळार म्हाका भोगता सोम्या म्हजे वरवीं कांय जायना बगार तूं आसल्यार मात्र हांव जियोंक शकता सोम्या जेजू ह्या घडये तुज्या पांय तळे हांव हांगासर आयला तुजी ससाय म्हाका जाय तुजो आदार म्हाका जाय आज आमी म्हज्या जिवितांत झुजोंक आज वायटा विरोध झुजोंक खोटेपणा विरोध झुजोंक कुडीच्या ओडण्या विरोध झुजोंक म्हजे ती आत्मीक वायट सत्ते विरोध आसच्या सत्तेक संसाराच्या खोट्या शक्ती विरोध झुजोंक भुके विरोध झुजोंक सोम्या म्हाका तुजी गरज आसा सोम्या तूंच म्हाका पुरो सोम्या तुजी कृपा म्हाका पुरो म्हाका दुसरें कांय नाका सोम्या ह्या घडये म्हजे ती दुये तुज्या पांयां तले हांव आराधन करता सर पडता म्हाका आज तुका संपूर्ण तुका समर्पिता हांव शरणागत सोम्या म्हजें जिवीत तुज्या पांयां तले दवरता हांव तुका आराधन करता तुंच आदार म्हाका तुंच आदार तुम सदा पावोंचे दार तुम सदा पावोंचे दार वाट सुटलेल्यान तूंच पुडार पापगी मनशाक माफ उदार सोम्या तुम सदा तुम
पावो तुझ पावो तुझ मुझे वाटेक दिवो 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 Mission opening now. लोक जेजूच्या पाटल्यान येतलो लोक जेजूच्या पाटल्यान येतलो तेजे उतार आयकूंक तांकां कुडीची भूक आसल्यानी ती भूक लेखी नासतना ते ताच्या फाटल्यान येतले कित्याक म्हळ्यार एक एक उतरां आयकत आसतना त्या लोकांक कितलो संतोष भोगतलो तांची कुडीची भुकी थांबतली तांच्या आत्म्याची भुकी थांबतली सोम्याचे एक एक उतार आयकत आसतना ते संपूर्ण नव्या जिवान भरतले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजू पेद्रू लागीं विचारता तुमी म्हाका सोनवेतात की आनी त्या वेळार पेद्रू म्हणटा जेजू लागीं सोम्या कोणा लागीं आमी वचूं तुजी ती आसात उतरां ससान जिविताची कोणा लागीं वचूं सोम्या तुजी ती आसात उतरां ससान जिविताची बाबा भयणी ह्या सोम्या कडेन जिवीतच आसा कोण एकलो ताचे कडेन गेल्लो फाटीं गेल्ले धाकले नांत जिवीतच ताचे कडेन आसा पळया कितलेशे जण ताचे सरशी गेले एक ओडकार ताचे सरशी गेलो तो बरो जालो खेप्पो ताचे सरशीन गेलो बरो जालो आंकोडलेले हातासो ताचे सरशीन गेलो तो बरो जालो 12 वाजता वृद्धाश्रमान पिडेन कश्टांची स्त्री ताचे सरशीन गेली बरी जाली शतवती ताचे सरशीन गेलो ताचो साकर बरो जालो जाय ताचे सरशीन गेलो ताची दूख वाचली 10 जण कोडकार ताचे सरशीन भोब मारी लागले आनी ते बरे जाले कोरडो भारती भोब मान ताचे सरशीन गेलो तोय बरो जालो कोण ताचे कडेन गेल्ले बरे जायनासतना रावल्ले आसात त्या देखून लोक ताचे लागीं वयतालो हजारांनी पोटाची भूक तान लेखी नासतना लोक ताच्या फाटल्यान दमतलो आनी सगळे बरे जातले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी तर सोम्याक अर्सिया ताचे हर एक उतार जिवीत दिवचे आनी त्या उतरां मारी पात ताणें हेरांक सगळ्यांक जिवीत दिलें आनी त्याच उतरा खातीर आमी ताका अर्जियान तुमची जाप अर्गांनी होगलात तुका सोम्या जेजू सोम्या तुजी उतरां वापरास स्वादीक सोम्या तुजें उतार म्हज्या मेटांक दिवो आनी म्हज्या वाटेक उजवाड सोम्या तुजी उतरां ससनाच्या ससनाक बाळटात सोम्या तुजी उतरां म्हाका आमकां समाधान दितात आनी आमी तसो मोग करता सोम्या तुजी उतरां नितीची आनी सताची सोम्या तुज्या उतरां सर्ग आसा जालो सोम्या तुजी उतरां नियम आनी संतोष सोम्या तुजे सर्व उपादेश जिवीत दिवचे तसले सर्वेस्परा तुजे सक्कड उपादेश सारखे जावन आसा
आसात. सोम्या तुझे उतर अपट्ट जावन आसा. सोम्या तुझी उतरां मोतीन ती चिंतान काळजांतले अत्रेक पार्क कुजे तसले जावन आसात. सोम्या तुझी उतरां आनी महाने दिसा आमची जडती करतली. सोम्या तुझी उतरां आमकां समजून दितात. सोम्या तुझी उतरां आमकां विश्वासपणाची. सोम्या तुझी उतरां संवसाराच्या पोंतान पोता पावतात. सोम्या तुझी उतरां संपूर्ण जावन आसात. सोम्या तुझी उतरां काळजाचो संतोष जावन आसात. सोम्या तुझी उतरां पिडा शिडा गुण करतात. सोम्या तुझी उतरां आमची दुकां पुसतात. सोम्या तुझी उतरां आमकां बुजावण दितात. सोम्या तुझी उतरां आमकां धैर्य दितात. सोम्या तुझी उतरां आमकां नवा जिवान भरतात. सोम्या तुझी उतरां परिशुद्ध नितळ केल्या भांगार परी जावन आसात. सोम्या तुझी उतरां खडपां फुटोवचे सारकी बळादीक जावन आसात. सोम्या तुझी उतरां कितेंच तें सरणांत. सोम्या तुझी उतरां पाळटना आमचेर आशिर्वादांत वत्ताय. सोम्या तुझी उतरां जिवीत दिवची जावन आसात. सोम्या तुझी उतरां कुरपेन भरलेली जावन आसात. सोम्या तुझी उतरां आमचो भावार्थ घट करतात. सोम्या तुझी उतरां आमचे दैत्य विश्वास वाडयतात. सोम्या तुझे उतर प्राण आनी आत्मा मेकळे करूंक शकतात. सोम्या तुझ्या उतरान आमकां निरंतर जिवीत दिताय. भावा भयणीनो बळादीक देवाची उतर देखून ह्या उतरा खातीर आमी देवा करसिया. एक घडीभर सक्कड आमी देवाची स्तुती करया. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದ ವಂದನೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರುಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರೆಯುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿದೆ.
ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವನೇರಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನದಿಂದ ಕಾಯುವವರೆಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನದಿಂದ ಕಾಯುವವರೆಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 देवाची उतर आता ऐकूया जिजू आमच्या मध्ये असा जिजू असल्याकडे काय उणे पडना मनशा जिवितांत आमकां मस्त घडयो जावं पुरो उणे आमकां उणे पडिल्ल्यो भोगिल्ल्यो आसंक पुरो जावं पुरो आमकां थोडी बडी पिडा शिडा येवन आमकां भलायकी ना जाल्ली भोगणां असली जावं पुरो कित्याक म्हाका पिडा आशिल्ल्या कित्याक देव म्हाका भलायकी दिना देवा कित्याक म्हाका असली पिडा आशिल्ल्या दिल्या म्हूण हांवें विचारलां जावंक पुरो तरी बटी घरांत येयल्ल्या आर्थीक अडचणे वरवीं घरांत पयशे नासल्या वेळार घरचो खर्च चलोवंक पयशे नासल्या वेळार लोन बांदूंक पयशे नासल्या वेळार भुरग्यांचे फीस बांदूंक पयशे नासल्या वेळार वखदाचे पयशे नासल्या वेळार घरा कितें जाय आसलें हाडूंक पयशे नासल्या वेळार हांवें सोम्या कडेन विचारलां जावं पुरो सोम्या कित्याक म्हाका कश्टान घालाय म्हाका कित्याक वाट दाखयनाय जावं पुरो कितलेशे फावटी समाधान नासलें घरांत मतीक समाधान ना घरांत माया मोग ना बरेंपण ना खाणें केल्यार एक संतोष मेळप भोगना कुडीक उल्हास ना एक तर बेजाराय एक तर निराशा जीवन कोत्तो नाका म्हणले बरी भोगणां आयिल्ली घडी आसूंक बरो ह्या घडये सोम्या कडेन विचारना जावं बरो सोम्या कित्याक म्हाका अशें कित्याक म्हाका अशें जावं बरो तुवें जायते फावटी मागलें तुका मेळोंक ना विश्वासान तुवें मागलाय बाबार तूं दवरलाय तुज्या मागण्यांत विश्वासपणान सरलाय सगळें केलाय पूण तुजी परिक्षा आनीक जावनूच आसा तुमी तुजी परिक्षा करीत आसा जायते मागलें थोडी फावटी तुका मेळना तुवें चिंतलें बरी एकी सायना त्या निराशा बसतना सुन्याक तें विचारलें जावं बरो ह्या घडये तुवें भुशानाय जावं बरो सोम्या कित्याक हांवें मागलें मेळना कित्याक हांवें आशिल्लें पदाक पावना हे घडी भर आज सोमी आमकां ताच्या उतरां मेरेपाक जबाब दिता आमचो सोमी केदेंगच आमकां दिनासतना रावचो सोमी न्ही आमच्या विशयान तो चिंता हर एकल्या विशयान तो चिंता आमच्या कश्टां विशयान तो चिंता आमच्या कुडीच्या भुगे विशयान तो चिंता आत्म्याच्या ताणे विशयान तो चिंता आमच्या मोतीच्या बेजारा विशयान तो चिंता जाल्यार एक फावटी आमकां गैर पडटा कितें आमकां तो चिंता आमच्या कुटुंबा विशयान तो चिंता
तरी एकल्याच्या वैयक्तीक सद्या आता बोगणा विशांत सगळें ताका समजता आनी असलें तें उतार आमी आयकोंक तयार रावया. देवा कडेन मागया, सोंगया तुज्या पवित्र सत्यान आमकां बर. तुजें उतार आयकोंक आमकां मोती घुस वाडतून दी. ह्या घडी आमच्या मोतींतली चिंतना कितें बेजार सगळें पयस कर. तुज्या आत्मेच्या सत्यान आमकां बर. मोती घुस वाडतून दी. तुजें उतर आयकोंक, तुज्या भावार्थ आमी दवरूंक, तुजेर संपूर्ण विश्वास दवरूंक. तूं म्हजो सोमी म्हजे सांगत आसाय म्हणल्यार हांवें पातयेवंक, दृढ तरान तुज्या संगतपणांत रावंक, तुका कितें सोन पयस वसना जावंक, तुज्या उतराक हांव काल जावंक, तुज्या उतराक हांव साक्ष जावंक. सोम्या म्हाका तुज्या सत्यान बर. 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 सोम्या तुज्या सत्यान म्हाका 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 बर. मुझेर देवोनिये, मुझेर देवोनिये, देवाच्या पवित्र आज्ञा. मुझेर देवोनिये, संतोष दी, संतोष दी, शांति दी, शांति सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. ह्या नंतर जेजू उतरून गलिल्याचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगता थंयसर बसलो. जो देवाची पास्क परब लागीं पावलली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायत आसतना व्हड एक लोकांचो जोमो आपणा जरशीं येतलो तें पळोवन पिलेपा लागीं ताणें म्हळें, इतल्या लोकांक कांवच्याक उंडे खंयतावन आमी मोलाक हाडचे. पिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हळें, आपूण कितें करतलो तें तो जाणा आसलो. पिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट लोकांक इल्लें इल्लें म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. आनी तो वळू ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे तांगा लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जोवाचे उंडे आसात आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले. तरी तांकां सगळ्यांक निर्धने बसूंक तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले, देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय त्यो वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. आपणाचे तांचे पोटभर जेवून जातास जेजू आपल्या शिसांक म्हणूं लागलो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा आनी कांय पाड करचे नाका. कावून जातस 5 जोवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दलीं बुरलीं. देवाचे उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बसया मोगाच्या भाव भयणीनो.
हांगासर आमी दोन संगती मोतीक वरयां पळयल्लें मनशाची कंत. आमकां सदांच जाणांक खंत म्हणली आसा आनी फाल्यां कितें खावचें, परवां कितें खावचें, फाल्यांचें कितें करचें, परवांचें कितें करचें, असली एक खंत रियेकल्या मनशा थंय सहज जावन आसा. आमकां जायती आमी ही कंत आसा देखून कांय इल्लें उट्ट करून दवरता, कांय इल्लें आमी फाल्यांचे खातीर पुंजोवन दवरता आनी कांय इल्लें वेवस्था आमी करता. कित्याक आमकां फाल्यांचो दीस, परवांचो दीस, ह्या मुखलें भुरग्यांचो फुडार, भविश्य हें पुरो आमी मोतीन दवरता आनी फाल्यांच्या विशयान चिंतून आमी जायते जाणां कंत करता. हें आमचें मनशा सैम. आनी हांगासर पळया आयच्या देवाच्या उतरांत फाल्यांच्या विशयान हांव मनीस चिंता जाल्यार हांगासर देव आमच्या विशयान चिंता. लोक पळया इतलो लोक आजारांनी जेजूच्या फाटल्यान येतालो. तांकां जेजूचें उतर इतलें बरें जातालें, जेजूचें उतर आयकोंक कितलो संतोश भोगतालो, इतलें समाधान मेळटालें. वत वारें रात दीस म्हूण लेकी नासतना ते जेजू खंयसर गेलो, घोडे गी, दोंगर गी, दर्याची देग गी, खंयसर गी कांय लेकी नासतना लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवतालो. आतां पळय ह्या दिसांनी इलेक्शन राल्ले आसात, हांगासर लोक येना. हांगा लोकांक हाडचें, लोकांक हाडचें, पूण जेजूच्या तेंपार लोकांक हाडचें न्ही, लोकूच येतालो. ते उतार आयकूंक वेताले, उर्बेन वेताले, कोण्णा की वेवस्था करिनातले, लोक तांचीच वेवस्था करून येतालो. कित्याक जेजू ते तांकां ती उतरां आयकतना समाधान मेळटालें, संतोश भोगतालो आनी त्या देखून एक तर तांचें जिवीत सफळ तांकां भोगतालें. भाव भयणीनो पळया कितली आपुरबाय ती. आज आमी एका रितीन आमची मनशाची गरज आनी एका कुशीन देवातावन आमकां मेळचें तें बरेंपण. आनी हांगासर मोदें कितें जाता पळया, असल्या परिस्थितीन लोक जेजू सोदून येता आनी जेजू कितें करता, खंयच्याय लोकां मदल्या एकल्यान पर्यंत जेजू कडेन विचारूंक ना, आमकां खावंक दी, उंडो दी, आमी भुकेल्या म्हूण कोण्णें सांगूंक ना, कोणूच एकल्यान सांगूंक ना. पूण जेजूच चिंता. जेजू पिलिपा लागीं म्हणटा, वो लोक आमच्या फाटल्यान येता, ह्या लोकांक आमी खावंक दिजे. हांकां खावंक दिचे जाल्यार उंडे मस्तू जायचे, खंय तावन हाडचे, ताणें परिक्षा करूंक तांकां म्हळें. पूण देवा सुन्याची चिंता पळया, ह्या लोकांक आमी खावंक दिजे, ह्या लोकांची भूक थांबयचे. वो लोक उतरा खातीर भुकेवन आयला आनी ह्या भुके उतरां सांगता पोटाची भुकी थांबोवचे. बाबा भयणीनो, हांगासर दोन संगती उडास दवरचे. पयलें आत्म्याची भूक आनी कुडीची भूक. आमी खंयची विसरून काडटा. जायते वटी आमी कोण मनशां आयच्या संवसारांत पळया जायतीं जाणां पोटाची भूक विसरून काडटात, म्हळ्यार संवसाराच्या संगतीची तान आनी भूक. तसल्यांक आत्मीक तान आनी भूक ना. तसल्या मनशांक देवाचें उतर नाका. तसल्या मनशांक मीस कुमसार नाका. तसल्या मनशांक तेर्स रजार नाका. तसल्या मनशांक पवित्र पुस्तकी नाका. तसल्या मनशांक मागणें करूंक वेळ ना. तसल्या मनशांक मिसा वचूंक वेळ ना. देवा खातीर दिवंक वेळ ना. ते तांकां गरज ना म्हूण भोगता. सकाळीं उठच्या बदलाक न्हीद या म्हूण तांकां भोगता. मिसाक येच्या बदलाक खंय पार्काक या पिकनिकाक या म्हूण तांकां भोगता. संवसाराची आनी कुडीची भूक तांकां भूक आनी तान थांबया म्हूण तांकां भोगता. संवसाराच्या ओडणे फाटल्यान पडटात. असल्यांक आत्मीक तान आनी भूक ना. हे आमी स्वस्थ पळयता. देखून आमी पळया कोण मनशां आत्मीक तान येता, आत्मीक तान आनी भूक तांची आसा की तांकां देवाचें उतर सांगता दोनी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया. 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 लोक पळया हांगासर जेजूचे उतार ऐकून ताच्या फाटल्यान आयलो. कोणी एकलो मनीस जेजू खावंक दिता, उंडो दिता आनी भुगता वयता म्हूण येवंक नाशिल्ले. हे सगळें जेजून तांचे तें केल्लें अजाप लोकांन विसारले न्हय. ते आत्मीक भुके खातीर ताने खातीर आयिल्ले. जेजूचे उतार आयकूंक रात दीस त्या फाटल्यान येताले. पोटाची भूक धांवून थोडे जाण इल्लेशें कांय भुतीशी बांदून हाडले बरी कांय इल्ले स्नॅक्स हाडटाले तांचे सांगाता. देखून त्या एका चरक्या लागीं कोणा लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 माश्ट्यो मेळ्ळ्यो. पयशे थोड्यां कडेन आसले धांव पुरो. पूण लोक पळया खाणाक आशेन येवंक ना. ते आत्मीक भुके खातीर आनी ताने खातीर येताले. देवाच्या उतराच्या तानेन येताले. भाव भयणीनो, आज ही आमकां गरज. आज आमची ती आत्मीक तान आनी भूक आसा जाल्यार जर तर आमी देवाक अशें येता, देव आमचे सवय आसता. देव आमचे सवय आसा जाल्यार संवसारांतल्यो सरसंगती आमकां मेळटात. देखून आमी व्यत्यास कितें गे म्हळ्यार कोण मनीस भावार्थ नातुल्लो तो रस्ते फाटल्यान धांवता. वस्तू फाटल्यान, पयशां फाटल्यान, आस्ती फाटल्यान, खाणा फाटल्यान, कुडीच्या ओडण्या फाटल्यान, ते संवसाराच्या संगती फाटल्यान धांवता वो रस्ते फाटल्यान धांवता. कोण मनीस भावार्थी आसा तो देवा फाटल्यान धांवता. देवा खातीर तो आशेता आनी देवा खातीर सोदून येतल्याक देवी मेळटा आनी देवाची सर्व रचना आनी आशिर्वादां ताका मेळटात. अब्रामाक पळया, अब्राम देवाक कालतलो, देवाक आशिल्लो, देवा फाटल्यान गेलो. ताचे उतार आयकून शीत बसायल्या गांवाक गेलो. ताका कांय उणें पडलें ना. ताका आशिर्वादा वयर आशिर्वादां लाभलीं. भुरग्यानांतलें भुरग्याचे देणे लाभले. गांव तसो सोडून ताणें व्हडले व्हडले गांव ताका मेळ्ळे. अब्रामा लागीं कितें आसलें सगळें सोडून गेल्लो, ग्रेस्तकाय ताका लाभली. खंयचें उणें जालें अब्रामाक. दुदान आनी मोहन वर्सो गांव दिलो ताका देवान. कांय उणें पडोंक ना. भाव भयणीनो, आज देवाचे उतर म्हाका आनी तुमकां तेंच सांगता. आमी ह्या संवसारांत देवाक आशेवंक जाय. देखून आज आमी ह्या लोकां परी जावया. हो लोक जेजू फाटल्यान धांवलो. आज आमी सगळीं पवित्र साक्रमेंताच्या आराधनान भाग घेतली. हर एकली आमी देवाक आशेवया. देवाच्या फाटल्यान आमी या. देवाक आशेवन आमी ताचे खातीर आमचो वेळ करसिया. ताचे खातीर आमी कुटुंबाचें मागणें करया. ताचे खातीर आमी मिसाच्या बलिदानान भाग घेवया. देवाचें उतर आयकोवया. ते उतार आयकून ते पाळूंक आमी प्रयत्न करया. देवाच्या उतरा खातीर आमच्या कुटुंबांत वेळ आनी जागो दिवया. ही आमकां गरज. आनी आमच्या घरांत कांय उणें पडचें ना. आमच्या जिवितांत कांय उणें पडचें ना. आमकां देव समृद्धी दितलो, भलायकी दितलो, समाधान दितलो, सगळें दितलो. कांय उणें पडना. देखून देवाचें उतर आज आमकां स्पश्ट सांगता. देखून भाव भयणीनो, आज पळया 5,000 लोकांक जेजून 5 उंडे आनी 2 माश्ट्यांनी वाडले. आनी थंयसर एका चरक्या लागीं 5 उंडे आनी कितें माश्ट्यो आशिल्ल्यो त्यो ताणें दिल्यो. भाव भयणीनो, आज आमी दिवंकी शिकचे. 5 उंडे आनी त्यो माश्ट्यो तो त्या भुरग्यांक उदार मनान दिल्यो आनी उदार मनान दिल्ल्यो त्यो जेजून आशिर्वादीत केल्यो, लोकांक वांटल्यो. कितें हांव आनी तुमी देवाक दिता ती मुख्य. आमी देवातून आशेतांवूय पूण देवाक आमी दिवचें मुख्य. मस्त जाणांक आमकां देवाक दिवंकूच गुत्तू ना. आमकां खाण घेवंक मात्र गुत्तू. कितलें मेळ्ळ्यार आमकां संतोश, पूण आमकां दिवंक गुत्तू ना. देवान आमकां कितें दिलां तें आमचें न्हय, तें देवान आमकां दिल्लें. देवाचें देणें. त्या देखून आमी देवाक दिवंक शिकचें. आमी हेरांक दिवंक शिकचें. आमचे लागिल्लें वांटून घेवंक शिकचें. कित्याक कोण मनीस वांटून काण घेतात तें देव आशिर्वादीत करता. तूं 5 दिताय जाल्यार 5,000 लोकांक जर तर पावलें तर तूं 5 संगती दिले जाल्यार तुका 5,000 फाटीं मेळटा. देव त्या तितल्या रितीन आशिर्वादीत करता. देखून आमी दिवंकी शिकचें. देवाक दिवंक शिकचें. पेल्याक दिवंक शिकचें. आमी दवरून पाड करचें न्ही.
आजकाल जायते पटी पळया कितली जाणां हांवेंच म्हज्या जिवितांत पळयलां कितलेशे कडेन आमची गजाली वेताना मस्त आमकां अनुभव जाता. थोड्यां कडेन इतले पयशे आसात कांय करचें म्हूण कळनात, तांकां दिवंक गुत्तू ना आनी एकल्या दिवंक गुत्तू ना. ते पयशे कशे यूज करचे म्हूण तांकां कळना. थोडे फावटी खंय बँकान दवरले पयशे मरतना ते कोणाकी वेतात, ते कोणे खावन वेतात. जर तर जिवांत आसतना कोणाकी दिल्ले तर कोणेकले बरेपण घडते आसले. थोड्यां कडेन मस्तू ड्रेस आसा, थोड्यां कडेन खाणा वरबी आसा मस्त. कितलेशे पळय आज आमकां दिवंक गुत्तू ना. आज हांव उडलो टीव्हीर पळयतलो दनपारां जेवताना हांवें टीव्ही गेले आज आनी ह्या वेळार खंयसर की आज दिशेन गटर दिशेन बाड उठा आसलें पाडचे ते बाड उठा म्हणजे ह्या दिसांनी गुत्ता तुमकां चुना इलेक्शना वेळार जेवण आणलें आनी थंयसर रेड केल्ले त्या अधिकाऱ्यांनी जे जेवण आसलें पुरा धरणीर उमटून गेलें. न्हिदलें मांस शीत सगळें धरणीर उमटून गेलें. आनी थंयसर आसलो लोक दुर्बळो, ती दुर्बळी येवन त्या धरणीर पडले विसून खातात. पुरा कितली जाणां आसात अधिकाऱ्यांनी धरणीर उडयल्लें ती विस्त आजत जाल्ली गजाली. ते विसून आरायतात आनी व्हरतात तांच्या आयदनांनी घालून व्हरतात. म्हाका पळोवन बेजार जालें. मनशां खाणा खातीर कितलीं भुकेलां पळया. जर तर असले खाणा खातीर ती आशेतात म्हळ्यार लोकांची भूक कितली आसा. कितली जाणां भुकेतात, कितले जाणां खावंक ना, कितले जाणां जेवंक ना. आज आमकां हे मस्त जाणां भोगना. देखून आज देवाचें उतर आमकां जेजून 5,000 लोकांक गुंड्या मस्त्यान वाडलें तर बाबा भयणीनो आतली अजाप करचें काम आज आमचें म्हजें आनी तुमचें जावन आसा. आमकां 5,000 लोकांक दिवंक ना जावं पुरो, पूण आमचे कडेन 5 जाणांक कोणी हेल्प करूंक, 5 जाणांची भूक थांबोवंक, 5 जाणांच्या कश्टांक पळोवंक, 5 जाणां कायले वांटून दिवंक आमकां आमची ती नांगी आमी मोन करयेत गी. आमचे लगे आसलें एकामेका वांटून घेतल्यान आनी एकल्याची भूक थांबोवयेत की बाबा भयणीनो या आमी चिंत्या आनी आमकां आमी सुम्याक समर्पया. आमी सकड आमच्या जिवितांत देवान दिल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दिवया आनी आमी हेरांक दिवंक शिकया. हेरां लागीं वांटून काण घेवंक देवाची कृपा आनी आदार मागया. आमी सकड एक घडी भर आनी कितें म्हजें म्हणलें आसा जेजूक समर्पया. सांगया आमी सोम्या हांव म्हजें म्हणलें आसा तुका समर्पिता. त्या भुरग्यान 5 उंडे आनी त्यो देवाचे 5 उंडे आनी 2 माश्टे तुका समर्पिल्यो. तुवें ते वांटून 5,000 लोकांक वांटलें. सोम्या म्हजें जिवीत, म्हजें आस्त बद, म्हजें धनदिरवें, म्हजें चिंताप, म्हजी आशा सगळें म्हजें जिवीत तुका हांव समर्पिता. म्हज्या जिविता वरवीं हेरांक कांय बरेंपण करूंक जेजू म्हाका आज तुज्या कृपेन तूं बर म्हाका आशिर्वादीत कर. सकड आमी सोम्याक समर्पून गीत गावया आनी आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत आमी दिवया. त्या घडये सोम्या आमी सोमेस्तल्या दितुमी शेवकां कष्टोन चलवत गेल्या वास्ता लाभय शांती आता. निराशी जाल्ल्या सर आमकां दितू भरवसो सोम्या. तुजे सर आमची पात गेली सगळ्या पवित्र बसत मागया.
पवित्र सभेंत वांटून घेवच्या विशयांत आज आमी विशेष रितीन सोम्याकडे मागया. पवित्र सभेन आज कोणा लागी आसा तांणी नातल्या लागी वांटून घेवंक आज वांटून घेवचो स्पिरीट आमच्या पवित्र सभेन दिवच्या खातीर मागया. कितलोसो लोक भुकेन आसा, कितलोसो लोक तान येता. आज एक वडलो व्हिडिओ पळोवन आसलो आनी आफ्रिकांत सियोरा लिओन म्हणलो एका गांवांत थंयसर लोक इतलो दुर्बळकाय पावला आनी थंयसर खावंक जेवंक समेत ना आनी लोकां कडेन पयशे नात. त्या देखून थंयसर लोक आतां वचून सिमेस्त्रेंतलीं हाडां उस्तून काडटात. तसलें सिमेस्त्रेंतलीं हाडां उस्तून काडना त्या हाडान तावन कितें तयार करतात ड्रग्स आनी कितें कितें पयशे जोडच्याक आज लोक ताचे तावन जोडूंक प्रयत्न करता. सक्कट देखून गव्हर्मेंटान थंयसर एमर्जन्सी घाल्या कित्याक सक्कट आसल्या सिमेस्त्रेंतलीं तें हाडां लोक पुस्तून हाडन ताचे तावन कितें आपणा घर जातलें तो तयार करतात. बुकेला लोक वा पयशे नात लोकां लागीं दुर्बळकाय आयल्या. वा भाव भयणीनो कितले लोक आसा अशें आमी मागया पवित्र सभेंत कितल्या लोकां कडेन पयशे आसात, कितलो लोक ग्रेस्त आसा त्या लोकांन बरें मन कर दुर्बळ्याक लागीं वांटून घेवं आनी दुर्बळ्यांनी हेरां लागीं एकामेका वांटून घेवं. सम असलो एक माया मोगसो भाव येवं दी. पवित्र सभेच्या वडिलांनी असल्या खातीर प्रेरण दिवन लोकांची भूक थांबोवंक आत्मीक आनी तान भूक थांबोवचें मिसांव पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी करूंक. आमचे सक्कट पवित्र सभेंत इतले संघ संवत्या आसात. हर एका संघ संवतेनी लोकांची आत्मीक आनी तान भूक थांबोवचें मिसांव करूंक सुमी तांकां प्रेरण दिवन दी आनी कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया. सुम्याची कृपा मागया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. मागया आमी प्रत्येक तरान देवाच्या उतराक ताणिल्ल्या लोकांक देवाचें उतर प्रसार जावच्या बसतो. आज आमी माग जाय देवाच्या उतराची तान आनी भूक पळया जेजूच्या काळार आसली. आज आमी मागया आजच्या लोकांक देवाच्या उतराची तान आनी भूक येवच्या खातीर. आज हांवें वडो सांगले परी आज लोकां ही तान ती उणी जावन घेता कित्याक आपल्या संवसाराच्यो संगती बरोवन गेल्यात. आज संवसाराच्या आशेक लागून लोकां ती नैतिकता ना, बरेपण ना, स्वार्थ बरोवन गेला. आयची भुरगीं आयच्या कालाची तांकां हेरांच्या विशयान पडोवन वचोंक ना. स्वार्थ तांची ती बरोवन गेला कित्याक म्हळ्यार तांकां वांटून घेवंक गुत्तू ना. मागीर आमी सुम्या कडेन सम्या तुज्या उतराची तान आयच्या संवसारांत भागोवंक फावो त्या रितीन आज लोकांची तान उदय तशेंच ती तान भागोवंक बरें आमकां मिशनरी याजक धर्मिकां देवाचें उतर परगटतली हें उतर दितले. तशेंच लायक मुखेल्यांनी आज देवाचें उतर दिवचें मिसांव धराड करूंक आनी लोकांची आत्मीक तान बुकेन थांबोवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मागीर आमी प्रत्येक रितीन कुडीच्या पिडेन कश्ट जाल्या बसत. आज मस्त जाणां आज गरज आसा तांकां भलायकी संवसारांत पिडा सोडोवन सोडोवन येता. कितलेशे ते हांगा एक एक आयकत आसतना आमकां शॉक भोगता. बाबा भयणीनो असल्या पिडेतावन लोकांक तुडका दोडच्या बसत मागया. सक्कट पिडेस्तां बसत भेटून मागया. आमच्या घरांनी कितले पिडेस्त आसात ते आज खंयच्या दिसांनी विशेष रितीन कॅन्सर पिडा विशेष रितीन विस्तारून येता. आमच्या भुरगीं कितलीं भाव भयणी ह्या पिडेन कश्टोन आसात. जायतो पयसो करसिल्यार ह्या पिडेंत फावना आनी असले मारेकार पिडेतावन सुटका मागया. सोम्या असल्या मारेकार कॅन्सर पिडेतावन आमची कितलीशीं जाणां भाव भयणी कितलेशे जाण याजक कितलेशे जाण मुखेली कितलीशीं जाणां भुरगीं तरणाटी भुरग्यांत आज ह्या पिडेन कश्टोन आसात. पडोलशेक भाव येवन म्हणूंक लागलो पादराक माग असले एक भयण दोन ल्हान भुरग्यांची आवय
30 वर्सांचे जाता तितल्यांत आज थ्रोट कॅन्सर आज तुम्ही आज ताचे तावन कश्ट जाता मागो विनंती केल्या सोम्या असली कितली पिडेची गडीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा सोम्या आज तुझे लागे मी विनंती करता जेजू आज तुझे लागे मागता या पिडेस्तां खातीर तरातरच्या पिडेन कश्टोन जेजू जिवितान कश्ट जातात आस्पत्र्यांनी वळवळटात बेड घरा बेड्डांनी वळवळटात पयशे थोड्यां कडेन नात आसले पुरा विकून ह्या पिडे खातीर तांची पैसे खाली जाल्या सोम्या मस्त रितीने कश्ट जा सोम्या तुझी दीस घाल सोम्या असल्या कश्ट जाल्या पिडेस तांचेर विविध मनच्या पिडेन कश्ट जाल्या तांकां बळ दी जेजू पयले कॅन्सर डिलिव्हरी सोम्या किडनीच्या पिडेन असल्या पिडेन कश्ट जाल्या पिडे तुझी सकत दी जेजू तुझ्या आमले रक्तान तांकां सकत दी सोम्या तुझ्या आमले रक्तानी पिडा काण बडय तांची देतमी बळ दी सोम्या ती पिडा सुसंग धैर्य दी सोम्या सकड असल्या पिडेस्तां जेजू तुका आमी समर्पित आनी तुझी दैवीक सकत तांचे खातीर मागता गुण कर जेजू गुण कर जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्शान गुण कर जेजू आपण जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्शान आपण जेजू मागे आमी बाबा भयणीनो चुनावाचे दीस लागीं आयले आमच्या गांवांत इलेक्शनाचे वारें वळटा आनी ह्या वेळार आमी विशेष मागोवंक जाय आज कितलेशे वायट इरादे दवरून आमचे कितलेशे राजकीय मुखेल्यान ही पार्टी तांचो स्वार्थ घडसुंच्या खातीर आज वोटा खातीर वावून आसात लोकांच्या बरेपणा खातीर तांणी वावरूंक लोक आज कितलोसो लोक समजना व्हरोन पळयनात खंय कोण एका व्यक्तीक आनी कितें ह्या रितीन चिंती नासतना आपलो वोट घालतात तांचे खातीर मागीर सकट लोकांन व्हरोन पळोवन आज कोणाक आमी वोट करीचे कोण देशा खातीर वावुरता कोण लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरता असल्या सगळ्यांक सोम्या तुजी सकत दी सोम्या आमच्या भारताच्या सकट मतदारांचेर आशिर्वाद घाल एक बरो मुखेली बरे आनी ते चलोवचे आमकां संसद विंचून काडूंक आमच्या लोकांक समजुनी दी राजकीय पार्टींक आज लोकांक बनयनासतना तांणी लोकांचे बरेपण खातीर वावुरचे तसले इरादे घेवन लोकां कडेन आज वोट मागोवंक आनी अशें बरो आमचो देश राखोवंक वैयक्तीक स्वातंत्र्य धार्मीक स्वातंत्र्य आनी एकल्याची दितासक्ती राखचे तसले सोम्या तांच्या कृपा तांच्या मोतीन घाल आनी तांकां बऱ्या रितीन विंचून काडूंक कृपा दी म्हूण तुजे लागीं मागता हांव जेजूच्या नांवान बाबा येयाकणी करता मागीर आमी आमच्या सर इराद्यां बसत आज दैते इरादे हांगासर आसात हाचे सांगता तुमचे इरादे वैयक्तीक इराद्याक जेजूक भेटोवन दिवया एक भयण आपल्या रिणान तावन सुटका मेळोवंक मागता घरा खातीर रीण काडिल्लें तें बरातनान फारीक जावंचे पसत गोंयांत एक भयण आपल्या कुटुंबान समाधान मेळोवंक मागता आपल्या भुरग्यांनी आपणा ती बऱ्या तरान चलोवंक आनी मालगड्यांक आनी मालगड्यांक दोगांकी बरी भलायकी मेळोवंक ती मागतात एक धर्म भयण आपल्या कम्युनिटीच्या सर भयणींतान बरो सहकार मेळच्या खातीर मागता एक भयण कॅन्सर पिडे वरवीं बळवळच्या आपल्या आवयक बरी भलायकी मेळोवंक मागता एक कुटुंबान एक घर बांदून बुन्यादी पतर दवरलो पुरुष आनी घराचें काम बऱ्या तरान जावच्या खातीर ती मागोवन आसात त्या कारणान आपल्या भुरग्यांनी PUC परीक्षेन बरे मार्क्स काडल्या खातीर आज अर्गां दितात सोम्या तुवें केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवंक लाभ तुका सोम्यान जेजू लाविना म्हणली भयण आपणाक एक संत घर जायचे म्हणल्या खातीर प्रयत्न करना ओनरा कडचें घर बऱ्या मोलाक काण घेवन जावचे पसत तशें ताका टॅक्सातून माफी मेळच्या पसत दुवेक दुवेक एका परगांव वचून विजा मेळच्या पसत आनी आपणाच्या भलायके पसत मागता सोम्या तांची काकूत कर एकलो सोपूत विजीट विजाचेर दुबाय गेला आनी की काम मेळोंक ना
विजा काबार जावन येवच्या पयलें एक बरें काम मेळो मागता. फेलसी म्हणल्यार भयणीक तकलेन ट्युमर जाला आनी आस्पत्रेंत एडमीट जाल्या. बऱ्या तरान गूण जावच्या बसत मागता. एका कुटुंबान मस्तू कश्ट आसात. ह्या सर कश्टांत हांव सुटका मेळोवंक आनी समाधान मेळोवंक ती मागतात. एक भाऊ आपले डायवर्स केस बऱ्या तरान ती परिहार जावंक सेटल जावंक आनी सुटका मेळोवन एक बरी सिरी जावन दुसऱ्यांका बरें काजर जावंक मागता. एक भाऊ लेकावर तें आमाल पिवणें पियेता तांती सुटका मेळोवंक आनी ताका बरें काम मेळोवंक कुटुंबाची मागतात. आनी एक भाऊ विजिटाचेर दुबाय गेला ताका एक बरें काम मेळोवंक मागता. एका भयणीक ह्या दिसांनी नाकाचें ऑपरेशन आसा तें बऱ्या तरान जावचें पसत तें मागता. हाच्या आदले 2 फावटी ऑपरेशन सक्सेस जावना. हें 3रे फावटी ऑपरेशन जावचें सक्सेस जावचें पसत मागता. एक भावाचो एक जागो बऱ्या अमलान विकोवन वचोंक तो मागता. सुम्या ताची काकूत घर बोंदेलांजलीन म्हणली भयण पडोवन तिका कठीण मार जाला सोलोवंक जायना. बेगीन बरी जावन सोलोवंक जावचें पसत मागून आसा. एक भाव एका अक्रिस्तांव चलये लागीं इश्टा खातीर आसा आनी तेजे कडेन जावन हट्टा पडला आवय बापाय कंगाल जाल्यांत ह्या इश्टा खातीर जावन भायर येवचें पसत आनी बऱ्या तरान सेटल जावचें पसत ती मागून आसात आपल्या पुता खातीर. जॉन म्हणल्यार भावाक आपल्या एका भाव भलायकी कांय बरी ना. बेड रिटर्न जाला. कांय करूंक जायना. उठोन चलोवंक जायना. देखून बेगीन तो बरो जावं कुटुंबाची मागून आसात. एक भयण थायरॉयड म्हूण डायग्नोज करता आसतना कॅन्सर म्हूण ती दिसून येना. डाक्टरान दुबाव विचारला देखून ताका बरो रिपोर्ट मेळोवंक आनी ह्या कॅन्सर पिडेन ते गुण जावं मागता. ल्हान ल्हान भुरगीं आसा त्या मारेकार पिडेन ते राखूंक आनी तशेंच बरो रिपोर्ट येवंक मागतात. एकल्यान घराचें काम धरलें तें आखेर जावंक आनी तशेंच लोन पास जावचें पसत मागून आसात. सुम्या तुका कर. एका क्रिस्तांव कुटुंबान 12 वर्सां जावन व्याज चलोवन आसा. तांचे मदें व्याज जाखेर जावन सगळें तो जास्तीचे व्याज वित्यार्थ जावंक मागतात. एक भाव कॅन्सर पिडेन ऑपरेशन जावन घरा आसा. ताची पिडा संपूर्ण गुण जावच्या पसत मागून आसा. एक भाव इस्रायल गेला. एजंट बरें ताका मोस केला आनी तें बरें काम ना. एक बरें काम मेळच्या पसत मागून आसात. एक भयण आपल्या प्रायवंत आवय जावन निरंतर हिंसा आनी कश्ट भोगून आसा. मुती कांय समाधान ना. काम करूंक कश्ट जाता. असल्या बिरार येता सुटका मेळच्या पसत मागता. हाचे सांगता सक्कड पिड्यान कश्टाच्या सक्कड भावा भयणी खातीर मागया. आमच्या पिरगजेंतल्या आनी रेतीरेन बाया आराधनांत भाग घेवच्या सर भक्तिकांच्या कुटुंबांच्या पिडेस्तांक तशेंच सगळ्या आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांच्या पिडेस्तां बसत मागया. आमचे एरियेकलाचे इराद्यानी तेसांव आमी मागया. विशेष आमी सम्याचेर विशेष जावन आमी भावार्थ दवरया. जेजू ते खंडीत जावन आज आमच्या खातीर चिंता त्या देखून त्या सम्याचेर विश्वास दवर आमी मागया. ही गरीबवर आमी धिंबी घालया. सम्याक आमची पिडा आशिरा भेटोवन दिवया. सम्याक आमचे कश्ट भेटोवन दिवया. सम्याक आमचे इरादे भेटोवन दिवया. आमचे सगळे पिरगजेंतल्या सर आमी कश्टांतल्या बसत मागया. बोटी घरां बसत विशेष रितीन मागया. ह्या वर्सा बोटी घरांक मस्त लॉसार आसात. मस्त बरी मास्ती मेळना. तांचे बसत आमी विशेष रितीन मागया. देवान तांकां बऱ्या तरान इतले पयशे खर्च करून इन्वेस्ट करतना तांतलो तांकां रिटर्न पाटी येवच्या खातीर आमचे आराधना कुमकाच्या दानी पसत मागया. बऱ्या मनान दान दितले तांकां देव आशिर्वाद दिवन दी. ह्या आराधना प्रसार करतले डिवायन वटेच्या मनाक आनी ताच्या शिप कुटुंबाक आनी ताच्या शिबंदे पसत आज ह्या आराधना कुमक करतल्या हांगासरतल्या भाव भयणी पसत आमकां हरियेकल्या पसत मागया. आमकां जेजू कडेन आमचे सक्कडी रात आमी ताच्या पांयां दवरया. सकड आमी हात उबारया. देवाची स्तुती करया. हालेलुया 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 जीत 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 येशू 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 जीत 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 दाविद जागुदाम जी कागद कर जीत आगे आमची पिढा दूर कर जीत सुटका दिजेतो जेतो आम्ही बोलला म्हणतो गॉड जीत 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 hear our prayer deliver us from all the bondage heal and
to Jesus. We pray you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ora sacramenta sastanama coroia purvilia rupa potla novio itiadaria solvecha ascătuișvea bavartace bărdevia zășe bapa tășe sputa ulasani stârtiza podvimăima săsna săsna e castalia nărsita tu ca cea spirita să mă slăvi navata. Amen. प्रार्थूया. ये देवा मीचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सुटवणेचो पडसदांतरचे नेहमी बगीत सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पबीत मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर. जो जेत आनी रात करताय ससनाच्या ससना. Amen. भुकेल्या लोकाची दुर्गत पोळे वाडले ताका उंड्या मासले उंडो तो सर्गीता देवलोलो सासनीक जिविताडून आयलोलो. ये जेजू काळजान म्हज्या भुकता पळय जेवणान तुज्या. ये जेजू काळजान म्हज्या भुकता पळय जेवणान तुज्या.